नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. हडफडे उज्याच्या प्रकरणात जे अधिकारी चौकशे खातीर येनात तांकां जातली अटक. दंड अधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयल्या उपरांत दोशींचेर जातली खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सौरभ आणि गौरव लुथराचो न्यायालयान न्हयकारलो अटकपूर्व जामिना खातीर केल्लो अर्ज. जामीन अर्जाचेर परतून 11 तारखेक जातली सुनावणी. पाटकर आणि विजयाक लागून जावंक ना युती. काँग्रेसींतल्या फुटिरांक जैतिवंत करपाक षडयंत्र आसा चालू. आरजीपीचे मुखेली मनोज पर्वाचो सणसणीत आरोप. उजो पालोवपी दळाची एनओसी वा सुरक्षेची वेवस्था नासतना चलपी पर्यटन संबंधीत आस्थापना करतले बंद. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकाराक आयली जाग. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दिल्या तितकी सिटां पुरो. जितली सिटां आमकां दिल्या तितली आमी घेतल्या, सांगता मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार. वास्को न्यू वडार चोरांनी सेंट अँथनी चॅपलांतली देणगेची पेटी फोडून फारयले पयशे. तशेंच पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून चोराक केलो अटक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 3 जाणांक निलंबीत केल्यात. 2 जाणांची चौकशी चालू आसा. जे अधिकारी चौकशे खातीर येनात तांकां अटक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच दंड अधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत जो अधिकारी ह्या प्रकरणात सामील आसा तांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बुधवारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां कडल्यान बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. शेनवारा राती हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्यात. हे घडणुकेत वांटेकार आशिल्ल्या हेरांकूय 100% अटक जातली. क्लबाचो धनी सौरभ आणि गौरव लुथराच्या अटकेचे यत्न सुरू आसा. या प्रकरणात 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केला. तसेच 2 अधिकारी चौकशी खातीर प्रतिसाद दितात. जो अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका अटक जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. तसेच दंड अधिकाऱ्याचे चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत अधिकारी या प्रकरणात सामील आसा ताका बडतर्फ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. ऑफिशियल्स म्हणटा 3 जाण सस्पेंड केला पळय. 3 जाण ऑफिसरांक सस्पेंड केला. 2 जाणांनी येवन आपलो स्टेटमेंट काल दिला. त्यांची इन्क्वायरी सुरू जाल्या. एकटो अजून येवंक ना. तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करता. ॲट प्रेझेंट जी इन्क्वायरी चालू आसा पयली ताजो पयली रिपोर्ट येवनी ताज्या उपरांत सस्पेंड केला आणि बाकींची चौकशी जातली लेफ्टसाक खातीर. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताज्या भितर जर आमकां दिसले की आनीकूय ऑफिसरांक कोणाक सस्पेंड करपाक जाय किंवा तेजेर इन्क्वायरी सबमीट करपाक जाय आसा डेफिनेटली विल कन्सिडर पळय ती 2 फावटी डेमोलिश केली. फाटल्या फावटी केली, आतांय केली वायलेशना खातीर. सो हेजेर कितें परमनंट सोल्युशन कितें वायलेशन करीत आसता की नाही? जितके वायलेशन जाल्ले आसा पयली तितके डेमोलिश करून उडयतले आणि ह्यान फुडें अशा पद्धतीचे वायलेशन ताका करपाक मेळचे ना. मैं आपको कहता हूं कि इस केस में जो कोई पहले इस तरह के समझे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आने के बाद जो कोई मिला तो उनको सस्पेंड कर देंगे, चाहे तो टर्मिनेट भी करें. ऑफिसर सर मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक बार इंक्वायरी का रिपोर्ट आने दो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरान दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर केल्लो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. तांच्या जामीन अर्जाचेर परतून बेरेस्तारा सुनावणी जातली अशें कळटा. मजगतीं उजो लागपाच्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन आनी एका दुबाविताक नवी दिल्लीच्यान ताब्यात घेतला.
युती जावची म्हणून आर्जीन खूब यत्न केले, मात अमित पाटकर, विजय सरदेसाय हांकां युती नाका आशिल्ली. हे दोगूय भाजपाच्या आदेशा वयल्यान आरजीपीक सोंपोवपाचो यत्न करतात. 2027 काँग्रेसींतल्या फुटिरांक आड मार्गान परत जैतिवंत करून भाजपाक विकपाचो दोगांचोय मास्टर प्लान आसा असो आरोप आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत 10 दीस उरल्यात. मात अलायन्स आनी आरजीपी मदीं वेगळेच राजकारण सुरू आसा. अलायन्स आनी आरजीपीचे आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. आमी निमणे पावण्या मेरेन युती खातीर राविल्ले, मात अलायन्सान आमचेर अन्याय केलो अशें मनोजान सांगले. सुवातो वांटपा विशीं निमणो निर्णय जातनाच गोवा फॉरवर्डान काणकोणच्या फुटीर इजिदोर फर्नांडिसाक पक्षान घेतलो, जाचो परिणाम युतीचेर जातलो अशें आमी सांगिल्ले. हे विशीं आमी विजया कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तें आमकां मेळूंक ना. उपरांत आमी काँग्रेसी कडेन संपर्क केलो, तेन्नाय तांच्यांनी ही भुमिका मान्य ना अशें सांगिल्लें. काँग्रेसी वांगडा आमचे युती संदर्भात उलोवप चालूच आशिल्लें, मात मदींच काँग्रेसीन पलटी मारली अशें मनोजाचें म्हणणें. विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकर हे दोगूय भाटकार म्हूण बहुजन समाजाचो पक्ष सोंपोवपाक आयल्यात असोय आरोप मनोजान केलो. नोव्हेंबर म्हयन्यांत आमी दिल्लीक वचून आयिल्ल्याच्यो चर्चा रंगिल्ल्यो, मात आमी दिल्लीक वचूंकूच ना. आमी 2 म्हयन्या आदलो फोटो अपलोड केल्लो, हातून विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकर फटवले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तशेंच आपूण अलायन्साचेर केन्नाच विश्वास दवरचो ना अशें म्हणून मनोजान आपली भुमिका स्पश्ट केली. जेन्ना आमी पयलेच दिसा मिटिंगेक बसलेले ते तुमकां सांगता, पयलेच दिसा जेन्ना मिटिंगेक बसले ही सिटां जाली तेन्ना डिसायड जालें की 5 सिटां आमी डिक्लेअर करपाची प्रत्येकान. काँग्रेसीन 5, गोवा फॉरवर्डान 5 आनी हो विजयाचो फॉर्मुला 5-5-5 म्हणजे कितें जाला तो 1.5% घेवन तो आयज आमकां इक्विवेलंट टू काँग्रेस एंड आरजीपी तो इक्वल आपणाक दवरपाक सोदता. म्हणजे ताका खंय तरी कमीपण येता की आपले फक्त 1.5% वोट शेअर आहा म्हणून. 2017 पार्टी जाल्ली 16-17 ती अजून मेरेन 1.5%रूच अडकोन आसा पळय, हे ताका हट जाताले म्हणून तो 5-5-5 तिगांचे म्हणून तेणी हें केल्यान दॅट वॉज ऑल्सो एग्रीड की आमी करया म्हणून. पूण कशें पयलीं सीट शेअरिंग कितें आहा तें फायनल जावनी मागीर वांगडा सगळ्यांनी डिक्लेअर करपाचें म्हणून डिसायड जाल्लें. कॅन्डिडेट सगळे वांगडा डिक्लेअर करपाचे प्रत्येक एका प्लॅटफॉर्माचेर. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स थंय आसतले, प्रेसिडेंट थंय आसतले आनी ते आमी डिक्लेअर करतले म्हणून डिसायड जाल्ले. बट ह्या विजय सरदेसायन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक चालू केले. खोर्ले केले, शिरोड्या केले, मयां केले, कारापूर केले, धारगळ केले. प्रत्येक जाग्याचेर तेणी आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तेणी चालू केले. आनी तो सांगता की आपणाक जिखपाक जाय म्हणून आपूण आपले कॅन्डिडेटांक डिक्लेअर करता, नाजाल्यार तांकां काम करपाक टायम दिता. म्हणजे तुका जिखपाक जाय आनी आमकां कितें? अलायन्स पार्टनरांचें कितें? हेच्या वांगडा एलायन जावन हेच्या कडेन वांगडा सुद्दां रावन एक लायफाचो सगळ्यान व्हडलो बॅड फेस मानतलो हांव ह्या फटींग मनशा कडेन. हेणी आमकां सांगलेलें तुमी आनी आमी मेळोन काँग्रेसीक पांया कडेन हाडया आनी तांकां आमची आसा मागणी आहा पळय ते मान्य करूंक लावया म्हणून. हो आमकां यूज करपाक सोदतालो, कित्याक हो 1.5% वोट शेअर हो आमकां यूज करून काँग्रेसीक पांया कडेन हाडपाक सोदतालो. हो विजय सरदेसाय आयज मिटींग घेता पळय, डिक्लेअर करता पळय, हो आमकां आरजीक यूज करपाक सोदतालो. मजगती गोवा फॉरवर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांजेर पत्रकार परिशद घेवन मनोजाक जाप दिली. तांच्या म्हणण्याप्रमाण मनोज परबान राजकारण सोडून विजय सरदेसायाच्या वैयक्तीक जिणेचेर आरोप केलो. आमचो आमदार विजय सरदेसाय भाटकार आसा पूण बहुजन समाजाचो. दिल्ली वचपाचेर जर मनोज परब लोकांक फटोवंक शकता जाल्यार राजकारणात तो कितलो गंभीर आसा हाची जाणीव जाता. एखादो मनीस कितें तें सांगपाची गरज आमकां पडना. खास करून आमचे अध्यक्ष होमानेस्त विजय सरदेसाय हांकां कोणाच्या सर्टिफिकेटीची गरज ना. कोण भाटकार काय भाटकार न्हू हाजी आमकां ताणें सर्टिफिकेट दिवपाक नाका. आतां भाटकाराचेर मातसो मुखार वता. हळडोना आमचो कालूस बाब आसा तो बरो भाटकार, थंय तुवें सीट घातलें ना. कित्याक तो भाटकार म्हूण घातलो ना? ताचे कडेन आमचे व्यक्तिगत वायटपण कांयच ना, पूण सांगता भाटकार म्हूण घातलो ना तो तर मोठो भाटकार. थंय तुवें भाटकार शें पळयलेशें आमी म्हणया, पण आमी तशें म्हणचे ना, कारण तो आमचो संस्कार न्ही. आनी ज्या पद्दतीन तूं उलयलो, खास करून तूं उलयलो कोणाचेर, माणिकराव ठाकरे जे काँग्रेसीचे सिनियर मोस्ट लिडर, ताचे एक वयाक तरी रेस्पेद आसता, ताजे कार्याक रेस्पेद आसता. तूं कोण? तूं कितली वर्सां पार्टी चलयता? तूं तुजे आमदार आसात तरी कितले? केवळ दुसऱ्याचेर टिका करप, दुसऱ्याक पाड म्हणलो म्हूण तूं बरो कसो जाता? ताणें सांगचें आमकां. दर वेळाचेर आरोप करप, दर वेळाचेर लोकांचेर टिका करप. हो असलो तो असलो. डान्स बारा वता म्हण तूं ताका जिक्का आसतनाची ती चलयांक पळोवंक वता म्हण तूं. ही तुजी लायकी न्ही, हे तुजे शब्द? तुका सोंपता? एक रिजनल पार्टी तूं चलयता आनी अड्ड्यारांत लार्जेस्ट रिजनल पार्टी आपल्याली म्हणटा तूं.
गोंया भितर जाल्यार हे शब्द तुका सोंपतात. मतां फोडपाचें राजकारण केलें तुवें आनी तूं आमच्या अध्यक्षाक म्हणटा भाटकार म्हण. हय, तो भाटकार बहुजन समाजाचो. पर्यटना संबंधित आशिल्ल्या आस्थापनांनी उजो पालोवपाचे नेम पाळूंक ना जाल्यार कांय दीस ही आस्थापनां बंद दवरपाची शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकाराक जाग आयली. बुधवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी तशेंच स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतली. त्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकाराक आतां जाग आयल्या. बुधवारा ह्याच विशयाचेर मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, ज्येष्ठ अधिकारी आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतली. उजो पालोवपी दळाची एनओसी वा मुळावे सुरक्षेची वेवस्था नासतना चलपी पर्यटना संबंधित आस्थापनां बंद करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतल्यात. मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के दे दिए हैं और हमने उनको एडवाइस भी किया है. एंड फॉलो द एडवाइजरी ऑल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो. इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती है वहाँ सभी जगह पे ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है. स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरासेलिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग. जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, जो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेगी. देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट, उनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई है, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन. इसलिए हमने चाहे वो TTAG, CCA, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो. आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद आवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम. रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द टूरिस्ट, ढेर सारे टूरिस्ट जो रेंट कार, रेंट बाइक लेके ढेर सारे एक्सीडेंट्स जो गोवा में होते हैं, मेनली द पेडेस्ट्रियन, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है. इसलिए स्ट्रिक्ट जिसके पास रेंट कार, रेंट बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स. जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी. प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक देने वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले उनकी लाइसेंस डायरेक्टली विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएगी. होटल्स एंड अदर रिलेटेड्स, बाकी सारे पहले जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर दैट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आमकां दिल्या तितली सिटां पुरो, जितली सिटां आमकां दिल्यात तितली आमी घेतल्या. हाच्या परस चड जाग्यांचेर लढो दिवपा खातीर MGP कडेन पयशे ना अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. वेंचणुकेच्या खर्चा खातीर उमेदवारांक सुमार 5 लाख रुपया जाय, जे आमचे कडेन नात अशें दीपक ढवळीकाराचें म्हणणें. जायत्या जाणांनी MGPक सोंपोवपाचो यत्न केलो पूण ते अपयशी थारले. मोगोक कोणूच सोंपोवपाक शकना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. मजगतीं नायट क्लब ही आमची संस्कृताय न्हय, हे क्लब बंद जावपाकूच जाय अशें हडफडे प्रकरणा विशीं उलयता आसतना दीपक ढवळीकारान सांगलें. आमकां दिल्या आमकां सीट पुरो, सीट आमकां दिल्या न्ही, तितले आमी घेतल्या. आमदार जे 2 कडे आहा त्यांनी जे मागल्या त्यांनी घेतल्या. खंय कित्याक घेवं, बरं MG कडेन इतलो पयसोय ना मेळत थंय उबो करपाक, आनी MGन घेतले फाल्यां. तुका खबर आहा काँग्रेसींतल्यान 8 फोडले, MGचे फोडपाक कितें वेगळा न्ही. तांकां 5-5 लाख खर्चाचेर दिवपाक जाय, एकावंटांतल्यान पयशे दिवपाक जाय, 5-5 लाख खर्चाचेर दिवपाक जाय.
ते कित्याक करचो? आमची पार्टी कडेन काय ना पयशे सध्या ना आमी जितले शक्य जाता कोण डोनेशन गोंयचे लोक दिता तितल्याचेर आमी चलयता. नाव पूजन नायक चॅप्टर हॅज बीन क्लोज आय डोंट नो तुमकां कितें दिसता म्हाका कांयच खबर ना. जे आमदारांनी मागले ते दिले म्हणून सांगले. तिनूच मागलेले तुमी तांणी मागले आमदाराक सांगले आमी तुमकां कितें जाय तें मागा म्हणून. 27 कितले मागताले तुमी? 27 पयलीं युती जावपाक जाय. मागीर मागताले. युतीन तुमकां. तुमचा आमदार कांयच उलयना आसलो एमजीपीचे काल उलयलो मरे. काल उलयला उलयतालो. लास्ट डे उलयलो तो उलयतलो. नॉमिनेशन फायल कोणी तो आता एमजीचो कॅन्डिडेट घातला पळय पार्टीन घातला. पार्टीन पूण ताका विचार विनिमय करून घातला. खुशी आसा म्हणल्या 50 तीनच एलायन्स एलायन्स सो तीन एलायन्स जे आमच्या आमदारांनी मागले तितले तांणी दिले. कळ्ळें न्ही. तेंचे आमदार चड आहा न्ही ते मागता. सो ज्या ज्या आमदारान जे सीट मागले ते तांकां दिले. पण एज अ पार्टी प्रेसिडेंट इन्स्टेड ऑफ तुमची पार्टी ग्रो जातली ही अशी पार्टी ग्रो झेडपीचेर ना वी आर टार्गेटींग 2027 व्हेरी वर्स्ट संवसार गोंयाच्या कल्चराक ती परवडना. गोंयच्या कल्चराक ती परवडना आनी ते नायट क्लब पळय आहा ते बंदच जावपाक जाय. टुरिजम बरें टुरिजम जर फुडें वतलें जाल्यार नायट क्लबा सारके जे एक्टिविटी गोंयांत चलता शूड बी स्टॉप. वास्को न्यू वाडो ह्या वाठारांत एका चोरान परस धुमाकूळ घातलो. चोरान ह्या सेंट एंथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगेची पेटी फोडली आनी पयशे फारिले. पुलिसांनी ह्या घडणुकेत तपास करून 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केली. सिंग हो नौदळांत नोकरी करता. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा. दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा पूण थांबपाचें नांव मात घेयना. वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळिल्लें. न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्ते अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ली. चोरान पयलीं सेंट एंथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायल्ले. त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केल्ली. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हारय पातळिल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केल्या. सिंग नौदळांत नोकरी करता आनी सीसीटीव्ही फुटेजाच्या आदारान पुलिसांक ताका धरपाक यश आयले. ही दुखद घटना जावन आसा कारण देवाचे जे मुर्ती तोडप हे पयलींची सुवातेर हांव ते कार्य केलें तेका हांव निशेध करता. कारण एक गोवा इज अ पिसफूल स्टेट. सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव. त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता. सो असले हे नेवी हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखोवन दितात ते तुमी जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मुर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आनी खंय तरी आमच्या गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता. खंय तरी निग्लिजन्स जाता आनी मनान डावट क्रिएट जाता. सो खंय तरी गोवा पुलीस हेनी बरे कार्य केल्ले आसा. इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन ताका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा. गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता. परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हेचेर जे कोणें एक्यूज धरला तेजेर कडक कारवाय जावपाक कारण तेणी जे आपले न्हेसणे केल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट अशें खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता. समाज भुरगीं आसता बाल भुरगीं आसता तुमी खंय तरी कामाक गोंयांत येता तुमी आपल्या रितीन रावा. तुमी दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाठ घालपाचो प्रयत्न करनाका. ही क्लियर कट मेसेज आहा. तुमी जर बऱ्या भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुमी वेलकम आसा. जर अशें जर झगडी लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खपोवन घेवचे ना. ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या. तो हिंदू आसूं मुस्लिम आसूं क्रिस्तांव आसूं आमी गोंयकारां वांगडा रावतले आनी सदांच ही मेसेज आमी दाखोवन दितले की आमी केन्नाच फूट घातल्या सुद्दां फुटपाचें ना. आनी खंय तरी देवान हें दाखोवन दिलें की बाबा हे ताका धरून तिणें दाखोवन दिला आपलो पावर दाखोवन दिलो आसा आनी सगळे एकत्र रावपाक तिणी ही दाखोवन दिला की आमी गोंयकार झगड्या नाका म्हणून. आनी परत एकदां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. इतलें हांव आनी बरें कार्य जाल्लें आसा ताका धरून आमी हे खंय तरी समाधान व्यक्त करता. रातचे 1:30 पळय आमचो न्यू वाडे वाठारांत आमचे 7 अंतनीचे कॉपेल आसा. ह्या कॉपलान एकलो मनीस भितर सोदता आनी आमच्या 7 अंतनीची मूर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आनी ती मूर्ती काडून जमडीर मारून फोडटा. हाजेर हांव निशेध मारता कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म एकवटाचो एकवट करपी धर्म बरें शिक्षण दिवपी धर्म. आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें. आतां ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय
आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर जे एक्युजाक दवरला सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक. अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आणि बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हण मागता. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत गोंयचें नकारात्मक चित्रण करचें न्हय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. राज्यांत पर्यटनाचेर कितल्याशाच दशकां सावन विश्वास निर्माण केला. गोंय सुरक्षीत येवकारा खातीर तयार आसा. सुरक्षे विशीं कसलेच कॉम्प्रमायज करचें ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. एक म्हणल्यार ऑलरेडी इन्क्वायरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या इन्सिडंटाचेर मागिल्ली आसा, विच इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट विच हॅपन, अनफॉर्च्युनेट, एंड दॅट डेफिनेटली इज अ फायर दॅट affected life and caused distress. Goa has been a tourism destination. Tourism has never been a straight line. And ताज्या खातीर we need to always talk about resilience, recovery आणि reinvention. एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो तातूंत पूर्ण तरेन हो गोंयांत जालो आणि गोंय रॉंग हातून आसा एज अ डेस्टिनेशन हें जावंक जायना. गोंयांत म्हाका दिसता इतली वर्सांची गुडविल, हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रस्ट ते गोंयांत टुरिस्टां कडेन बिल्ड अप केल्लें आसा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. For international and domestic travelers needs to be in that same mode. आज आम्ही एअरलाइन्स जावं, हॉटेल ऑपरेटर्स जावं, टूर ऑपरेटर्स जावं, टॅक्सीज जावं, रेस्टॉरंट जावं, आर्टिस्ट जावं, हजारांनी फॅमिली इकॉनॉमीचेर टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा. आणि ताच्या खातीर एक मुख्यमंत्री सांगूंक सोदता आजच्या माध्यमांतल्यान दॅट गोवा इज सेफ, गोवा रिमेन्स वेलकमिंग एंड गोवा रिमेन्स ओपन. At the same time, such incidents reminds us of these things which are uncomfortable but necessary truth. Safety cannot be compromised. मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगिल्लें आसा. Regulation cannot be optional. Illegal and unauthorized structures तांकां कितें एक्शन घेवपाक जाय should be taken immediately and they should not pose risk to the tourist. ताजें नुस्तें व्हड प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेवहार जाता खरो, पूण ही पार्सलां कितलींशींच वरां भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांतलें जें बर्फाचें उदक आसता तें सगळे कडेन गळटा आनी त्या वाठारांत घाण वास निर्माण जाता, जाका लागून थंय रावपी लोकांक आनी पर्यटकांक दर दिसा बुरशा वासांतल्यान थंयच्यान यो वच करचें पडटा. कोंकण रेल्वेन हाचेर बेगोबेग उपाय काडून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हिंगा हे जे मेन आमगेले स्टेशन आहा, कोंकण रेल्वे स्टेशन आहा, हिंगा ह्या जाग्याचेर भरायके हिंगा नुस्तें हाडटाय पार्सलांनी आनी हो जो वास आहा तो हिंगा एकदम सुबेज वास येता आनी हिंगा उबे रावपाक जायना ह्या वासाचेर. आज हिंगा आमगेलो जायतो ट्युरिस्ट येता, बरो ट्युरिस्ट येता आनीक हे हिंगा मुखार हिंगा पुलीस स्टेशन आहा. हांव न्हू हिंगा कितकोन हे वासाचेर कितकोन हे लाव कोताय ते ट्युरिस्ट केसो इम्प्रेशन घेवन वयतलो. आयज गोंयकार लोक पासून हिंगा जायतो स्टेशनाचेर येता आनीक हो वास घेवन येता. हांव मागोता कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां, तुमी हे पळय हो जागो आहा तो पार्सल हँडलिंगाचो हो तुमी अनहायजेनीक आहा, तुमी दुसरे कडेन हो जागो तांकां दिचो हिंगा वास येना थिंगा. आनीक हांव पुलिसांकूय मागोता तुमचे मुखार एश न्हू तुमी फाटल्यान आहा न्हू तुमचे मुखार हें जाता, हांव मागोता तुमी हेजेर एक्शन घेचें. थँक्यू. होंडा पोस्तवाडो वाठारांत दनपारां सुमार 1.5 वरांचेर सुक्या तणाक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत तांच्यांनी बेगोबेग धांव घेत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो वर्सान वर्स लागता, जाका लागून थळाव्यांक अडचणी निर्माण जाता आनी हाचेर बेगिनांतल्या बेगीन संबंधितांनी जाता तितले बेगीन उपाय काडून लोकांक थाकाय दिवची असो उलो पंच वांगडी कृष्णा गांवकारान मारला. आमकां संतोष गांवास यांनी 13 दिसांक कॉल दिले की पोस्तवाडा हांगासर ड्राय ग्रासाक उजो लागला. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. हांगा पळयता जाल्यार सिच्युएशन अंडर कंट्रोल नासलें. त्या खातीर दुसरी गाडी आमी टर्न आउट करूंक लायली आनी दोनूय गाडयांच्या मदतीन आमी एक फूल गाडी उदक वापरून आनी नॅचरल फायर बिटर म्हणजे ताळ्यांनी उजो पालेलो. दोनूय गाडयांचें उदक आमी कंप्लीट उदक पालेला. उजो आतां कंप्लीट एक्सटिंग्विश केला आमी. हांगासर एक ही प्रॉपर्टी आहा पळय तिका वार्षिक हांगासर मोठो उजो पेट्टा. करट सामके मोठे वाडात येतात सुकलेले असलेल्या कारणान वार्षिक उजो पेट्टा आनी तो आडपाना मागीर केन्ना कोणाक. आनी सरावंडींग त्या सायडीन आमची एक घरां सातोडकर कॉलनी म्हणा त्या सायडीन एक आमची 10 घरां, त्या घरांक वार्षिक त्रास जाता त्या उज्याचो. तेंचे माड जळटा कितें आहा ते जळोन वयतात. आयजूच तीच गजाल जाली. आज उजो सामको मोठ्या हितून पेटलो, आडपाना आलो. फायर ब्रिगेड आमी आपयली, एक गाडयेक आडपाना दुसरी गाडी येयली तरी तेंचे कडेन ते उदक सोंपले तरी तेंच्यांनी ताळे पेटोवन पालोवन सगळो उजो पालयलो
आणि हो उजो तेंच्यांनी एकदाचो हे केलो पालयलो. म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदता की जी हो जो ओनर जो आहा त्या ओनरान हेची दखल घेवची म्हटल्यार कशी घेवची, तेजे सराउंडींग जे कंपाऊंड आहा त्या कंपाऊंड सायडीक जितले कट येता पळय ते वार्षिक तेणी कट करचे. ते कट केल्यार लोकांक त्रास जावचो ना, उजो लागल्यार त्या कंपाऊंडाकडे पावोन तो कंपाऊंडाच्या भायर उजो वयचो ना. म्हणून ह्या कंपाऊंडाचो ओनर आहा तेणी हेजेर दखल घेवन वर्षीक हे सराउंडींग कंपाऊंडाच्या सायडीक जे कट आहा ते कट करून घेवचे. 3 वर्सां जाली आमी हो त्रास काडीत आहा की त्या लोकांक त्रास जाता, आमी येता गाडयो आपयता उजो पालयता. हेच्या फुडें हे जावचें न्हू म्हणून ह्या ओनरान प्रॉपर्टीचो जो ओनर आहा तेणी हेजेर सारकी दखल घेवन दखल घेवची. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कालांगुटे गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 11.58 लाखाचे सुमार 115.831 ग्राम मेटाफेटाफाईन ड्रग्स जप्त केले. या प्रकरणात नवी दिल्लीच्या 44 वर्साच्या नितीन लुंबा या दादल्याक अटक केल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. हडफडेच्या घडणुके उपरांत गृह खात्यान स्पार्क तयार करपी उपकरणां आनी संबंदीत वस्तूंचो वापर तपासपा खातीर संयुक्त अंमलबजावणी तपासणेक अधिसुचोवणी दिवपी आदेश जारी केला. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी आशिल्ल्या पर्यटन आस्थापनांनी उजो पालोवपी दळाची NOC, उजो पालोवपी उपकरणां आनी हेर सक्तीची सुरक्षेची उपकरणां सयत उजो पालोवपी सुरक्षेच्या उपायांची उपलब्धताय तपासपा खातीर 2 तपासणी पंगड तयार केल्यात. तशेंच ह्या पंगडाचे फुडारपण वरिश्ठ अधिकारी करतले अशी माहिती दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिंटसान दिलेली आसा. Home Department has issued an order notifying a joint enforcement and monitoring committee to check the use of the pyrotechnic devices, sparklers and other thing, and also to see whether fire NOC, fire extinguishers and other things are there available in the tourist establishments in the coastal belt. 2 teams have been constituted for South Goa district, 1 team comprising of or covering areas such as Salsette and Mormugao, another team covering areas such as Kankon and Kepe. The teams have already gone to the field for inspection. The teams are headed by senior time scale officers, and the team comprises of pullers, PI, then beat pullers, then we have put mamladas to assist them. We have people from PWD Civil Division, PWD Electrical Division also. So they are already there in the field to do the inspection. Today they are doing inspection in Kolba and in Kankon. And also apart from this, we have issued a 163 order banning the use of pyrotechnic devices, sparklers, smoke devices and all inside indoor premises, which are basically used for tourism and other things. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.